गोयचे मीन खणी बंद पडल्यार वर्स जालें, मात गोंय सरकाराक मीन खणी चालू करपा खातीर अपेस आयिल्ल्यान मीन खण वाठारांतले लोक भाजप सरकाराचेर बेजार आसात. लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावल्ल्यान भाजपाच्या खासदारांचेर खूब ताण आयला. गोंयचे मीन खणी चालू जावंक नाशिल्ल्यान मतां मागपा खातीर लोकां कडेन कशे वतले असो प्रस्न तांकां पडला. शुक्रारा दीस उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक पणजेन एका कार्यक्रमाक आयिल्लो. थंय तांकां पत्रकारांनी आडायलो आनी मीन खणीचो विशय काडलो. जाल्यार श्रीपाद नायक म्हणटा लोकांक मीन खणी कोणी बंद केल्यात तें खबर आसा, तांकां दोश दिवचो सोडून सरकाराक कित्याक? तुमीच पळयात उत्तर गोंयचो खासदार आनी देशाचो आयुश मंत्री श्रीपाद नायक कितें म्हणटा तो. मारल्यानंतर पांयाचेर पडटा तसो पद्दतीचो प्रकार जाल्लो आसा. हे अननेसेसरी सरकाराक आनीक सरकाराक आनी केंद्र सरकार ह्या मदत करपाची भुमिका. केंद्र सरकाराचो कितें दोश आसा, राज्य सरकाराचो कितें दोश आसा तुका ना. पूण हे ज्या मनशांनी हे मायनींग विशय जे एक्च्युअली जे कितें गिल्टी आसात पळय, हे इलिगल मायनींग जालें ते कोणें केलें ही जनता जाणा. इलिगल मायनींग जालें म्हणून कोण तरी सुप्रीम कोर्टाक गेलो, तो कोण गेलो. ताजे नंतर सरकारान प्रयत्न करून परत सुरू करपाक गेले, परत सुप्रीम कोर्टाक कोण गेलो. ही सगळी गोश्टी ह्यो गोश्टी सगळे जाणात. आनी ताच्या फुडें वचून जी काही हांगसरलो जो लँड डिस्प्यूट जो आसा पळय, डिफरन्स जे आसा पळय न्ही, बाकीचे मायनी त्यो गव्हर्मेंट आसतल्यो ह्या आसतल्यो, हांगसरले एक कन्सेशन आसा, ह्या बाबतींत कोर्टान केस जवळ जवळ 98 पेंडींग आसा, 20 वर्सां पेंडींग आसा. आतां ही 20 वर्सां ही जर ताजो जर शेवट जालो जाल्यार कांय गोश्टी जातल्यो आशिल्ल्यो न्ही. हाका कोण जबाबदार? आनी हे जाणा जावन सुद्दां हे करपी लोकांचेर कोणूच बोट दाखयना, कोणूच एक शब्दान तांकां म्हणना. हे येयल्ले दिसा गव्हर्मेंटाक, राज्य सरकाराक, केंद्र सरकाराक दोश दितात की तुमकां सगळ्यांक सपोर्ट करपाक आसा म्हणून तुमी दोश दिता काय कितें. परंतु ह्यो गोश्टी आहा त्यो ते सारके आमची भुमिका, सरकाराची भुमिका, पालकाची भुमिका आसा. कोणेंय जरी कितेंय केलें, जनता आमची आसा. मायनींग फाटल्यान केंद्र सरकार, राज्य सरकार आसतलें. परंतु कायदो तोडून आमीच कायदो करतात, आमीच म्हणप हे बरोबर जायना. कायदो तोडून हे करून कायद्याचो आधार घेऊनच हे करपाचे प्रयत्न केंद्र सरकारचे आणि राज्य सरकारचे केन्ना मेरेन जावंक शकता. आतां हे जे लोकसभे आमचे बेगीन आमी गेल्या 15 दिसांकच करपाचें सेशन जालें की लगेच आमकां ताणें आश्वासन दिल्लें. PMआनी आश्वासन दिलें. PMआन कॅबिनेट मिटिंगेक जेन्ना विशय हांवें उचल्लो तेन्ना कॅबिनेट खुद्द प्रायम मिनिस्टरान सगळ्या मिनिस्टरांक सांगलां की हाजेर बेगीन तोडगो काडपाक जाय. श्रीपाद नायक म्हणटा बेकायदेशीर मीन खणीचो वेव्हार जालो म्हूण गोंयचे मीन खणी न्यायालयान बंद केल्यात. गोंयचे मीन खणी गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान बंद केल्यात आनी ताची कबुली स्वता मुखेलमंत्री पर्रीकारानच राष्ट्रीय न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीन दिल्या. हे श्रीपाद नायकाक खबर आसा काय ना तें ताकाच खबर. पळयात ही मुलाखत. They have already stopped mining. That the court has stopped it. No, I stopped it 1 month before Supreme Court decided on. I stopped it 1 month before Supreme Court decided on.